हांव ल्हानूच आसतना माय बेगीन वयताली गोपान दवरून म्हाका कुडीचें दूद पिवयताली हांव जेवनासतना आसल्यार हातांनी जेवयताली सुखान दुखान म्हज्या वांटो ती घेताली मोग दिवून म्हाका कान भोगती निवयता मोगाड उतरांनी वाऱ्यांतल्यान शांती दिता कोश्टूक निवारून सदां सांगात दिता सुखान दुखान म्हज्या वांटो ती घेता आवय तीच आसली म्हणून संवसाराक उजवाड पडटा भुरग्यांक जल्मान हाडून जायते कास्तीक पडटा 9 म्हयने पासून सारकें जायनासतना रावता जिवाक बरें ना जाल्यार कुडीक दूख सोंसता भुरग्यांक जल्मान हाडटना कितले त्रास जायत ती भोगता मोग दिवून म्हाका तान भोगती निवयता मोगाड उतरांनी वाऱ्यांतल्यान शांती दिता कोश्टूक निवारून सदां सांगात दिता सुखान दुखान म्हज्या वांटो ती घेता आवय तीच आसली म्हूण संवसाराक उजवाड पडटा सायबीन माय मारीन जेजूक जल्मान हाडलोलो संवसाराची आवय म्हूण तिका मान फावो जालोलो घरान सायबीनी येतोच एक व्हड फामिलीचो आमी रोजार मागणें करून आशीर्वाद घेता व्हडलो मोग दिवून म्हाका कान भोगती निवयता मोगाड उतरांनी वाऱ्यांतल्यान शांती दिता कोश्टूक निवारून सदां सांगात दिता सुखान दुखान म्हज्या वांटो ती घेता आवय तीच आसली म्हणून संवसाराक उजवाड पडटा